स्पष्ट करून दिला की ते पेटेचे वाडा कोरगांवचे खूपशे राजकारणी आणि कोण पेडण्यान सध्या हा ते आरोप करतात की डॉक्टर पेटेचो वाडो खंयचे काय म्हणून. तर आयज त्यांच्या काकानच सगळो पुरावो दिल्लो आहा की डॉक्टर संजय कोरगांवकर हे पेटेचे वाडा कोरगांवचे रहिवासी पयलींचे. ओके, कार्यक्रम फुडें व्हरया. फुडें व्हरतना मागता आमचे आयज जे सन्माननीय अतिथी येयल्ले आमकां लाभले आहात ते श्री की ह्या चष्मान तुमकां बरे भशेन दिसून तुमी जे आनी तुमकां चष्मा लागचे न्हय, रेगुलर चष्मा आणि नंबर वाढवूंक जायना जाल्यार चष्मा रेगुलर यूज करपाक जाय, डेली यूज करूंक जाय. प्रत्येक वर्सा म्हणजे काका मनोहर कोरगांवकर जे कोरगांवचे सुपुत्र डॉक्टर सीताराम मावळता आसले कोरगांवचे त्यांचे ज्येष्ठ बंधू म्हणजे काका रविकांत आणि सर अनिल मुखार सर मुखार हांचे योगायोगान आयज हांगा पावले. आणि हो योग म्हणजे म्हाका बरें दिसलें की म्हज्या बरोबर खंय तरी देवान एक 3 वर्स जाल्ली आयज हे कार्यक्रमाक. आणि आमी जो पळय दुसरो कॅम्प केलो धारगळ, त्या धारगळ कॅम्पान जवळ जवळ 35 लोकांक चश्मा रिकमेंड केल्ली, चश्मा दोळे लोकांक जाय. आणि ती थोडी चश्मा आमी जे लोक गाय सगळे केलो तेका दिले आमी. आणि तो कार्यक्रम मातसो फुडें वचूंक लागलो कित्याक आमचे बाकीचे कार्यक्रम क्लॅश जाले म्हणून. आयज शेवटी हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्लो आसा. जे कोणाक रिकमेंड केल्ली चश्मा ती आमी परत सांगता आमी चश्माची क्वॉलिटी बरी दवरली आसा. कित्याक बेश्टी चश्मा दिवन तेजो उपयोग जायना केन्ना केन्ना लोक घेवन मागीर उडयता. ते तांकां जाय जशे डिफरंट जाय जशे कलर ते सगळे चॉयस केलेले आसा. आणि ती बरी चश्मा तुमकां आमी दिता. स्मिता फावंडेशन आहा ताचो एक तेचे मार्फत हे सगळें काम जाता. आणि तुमकां खबर आसा की गेले 10 महिने म्हाजें काम पूर्ण पेडण्यान चालू आहा. आणि प्रत्येक संडे आयताराक एक कॅम्प आसता प्रत्येक ग्रामपंचायतीक. तुमचो जो कॅम्प झालेलो तो दुसरो कॅम्प जातलो. थंय जवळ जवळ 45 लोकांनी ताचो फायदो घेतलो. पण त्याच्या नंतर 2 जे कॅम्प जाले, एक गोजरी आणि एक परसकडे, त्याचं जवळ नियरली 200 लोक थंय येयले कॅम्पाक. म्हणजे गोजरी 194 लोक जाले, आमच्या परसकडे 133 लोक जाले. आणि मागीर लोक सुद्दां पादांक खूब फाटी येवपाक लागले. अशें पूण हे कॅम्पाक जो प्रतिसाद पळोवन आमकां बरें दिसलें की खंय तरी लोकांक तेची गरज आसा. आयज तुमी हांगासर येयल्या म्हाका बरें दिसता की तुमचे म्हाका खंय तरी एक कम्युनिकेशन करपाक मेळटा. आणि तुमचे जे हेल्थ चॅकअप आहा ते तुमकां एक फायल दिल्ली आसा ती तशी दवरपाची. तुमकां जेन्ना जेन्ना गरज आसतली तेन्ना आमी कॉल करा. आमी सदां एक डॉक्टर आसा कारणान तुमी कॉल करचो म्हणजे आरोग्या केन्ना इश्यू आसले जरूर तुमकां आमी एडवायस करतले. आणि हे कॅम्प आहा ते फक्त हे इलेक्शना पुरती ना. परत तुमकां सांगता हे जे 12 कॅम्प आहा प्रत्येक गांवांत ग्रामपंचायतीन एक आमची म्युनिसिपल एरिया त्याच्या नंतर सेकंड राऊंड जाता स्टार्ट जातलो तो महिला खातीर आसतो कॅम्प. त्याच बरोबर इलेक्शना नंतर म्हाका खबर आहा तुमकां खबर आहा आनी तुमच्या खबर खूब लोकांनी सांगता की तूं जिखतलो म्हणून. आनी म्हाका खबर जिखतलो म्हणून. इलेक्शना नंतर प्रत्येक गांवांत एक कॅम्प आसतलो प्रत्येक म्हयन्याक. म्हणजे 5 वर्साक एक कॅम्प आसतलो प्रत्येक गांवांत. त्या निमित्तान पूर्ण आमचे पेडण्याच्या लोकांक निरोगी दवरपाचें आमचें काम कर्तव्य आसतलें. जास्त काय उलयना म्हणजे काका आसा म्हणजे चश्मा दिवपाक जाय. फुडें आमकां मिटींग अशें कारणान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आनी तुमचो मोग तुमचो आशिर्वाद म्हजे बरोबर आसचो. ज्या निमित्तान व्हडलें इलेक्शन जाता जाल्यार तुमच्या मोगान आनी तुमच्या आशिर्वादान हांव जे पेडण्याचे आमी भवितव्य चिंतता तुमकां घेवन पेडण्याच्या भुरग्यांचे यूथ आहा जे आयची भुरगीं आहा जे तिका नोकरी मेळना त्या भुरग्यांच्या भवितव्या खातीर आमी आमचे ह्या रिंगणांत उतरिल्ले आहा इलेक्शनाच्या. तेंचे हे पळोवन तर ते जे आमचे हे आहा इलेक्शनचो प्रोसेस आहा तो चालू आसलो. पण तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद आसचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.